ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನಾ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನಾ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವೇ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಡಲಿಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಡಲಿಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. पवित्र अल्तारीर उंड्या रुपया हजाराच्या जिसू आमच्या जिव्या देवा आम्ही तुका आराधन करता या संस्काराद्वारे तू आमकां आमचे आत्मिकान चलाय जिसू तुझ्या जिवान आम्हा हर एकल्यांक बरलाय जिसू आमचे थंय तूं एक चलाय जिसू आमकां तुवें उंच उबारलाय जिसू या सक्रामेंतान तुका पळोवचें तुका बगचें तुज्या लागीं उलोवचें तुका सदां बेडचें तुजो सांगात जोडचो आनी तुजें आराधन करचें भाग आम्हा हर एकल्यांक फावो केलाय जिसू मोगाळा जिसू आमच्या आत्मीक दुस्माना विरोध झुजूंक सक्तीन आम्हा हर एकल्यांक तुवें बरलाय परत परत तुजें बलिदान भेटोवचें आनी तुका सेवचें वर्तें भाग आम्हा हर एकल्यांक दाय केलाय एवकारिस्ताद्वारे तुजें इश्ट कश्ट मरण आनी जिवनपण नियाळूंक आनी संभ्रमूंक आमकां फोव केलाय जिसू ह्या तुज्या मोलादीक दिन्या पासत तुका खळसांत हांव अर्गां होगळाप आनी आराधन आमी पाटयता जिसू मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचे खातीर कस सोसून आमचे खातीर जरबंदीचे मार खावन आम्हा हर एकल्या खातीर आपल्या मुखामळाचेर रगत व्हरोवन कुर्साचेर हात विस्तरून प्राण करून कुर्सायल्या आमकां कुर्सा कारण जाल्ल्या आमकां बोगसूंची उतरां उलोवचो जेजू क्रिस्त आज आमचे मुखार आसा स्रश्टांक प्रणाम ताका आमी करया आमच्या जिविताच्या अख्ख्या घडितांनी जावं कश्टाक आनी निरासपणांत बेजारांत आमी मागतना तो आमचे लागीं सर्व आमकां दिवंक तयार आसलो आमकां कश्टूंक ताणें सोडूना सबार दिसांतल्यान आमी मागले मागणें ताणें जिसून आमकां फोव केला एक बरो सरकार आम्हा हर एकल्यांक ह्या जिसून फावो केला बरे राजकीय फुडारी ह्या जिसू मुखांत विंचून आयल्यात जिसूक आमी अर्गां पाठोवया मोगाचें न्हू तुमची सवाब अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जिसू जिसू आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा जिसू आमच्या सोडवंदरा जिसू आमच्या मेस्त्री जिसू आमच्या जिवान जिसू आमच्या सुखान जिसू आमच्या मेस्सिया जिसू आमच्या इष्टान जिसू आमच्या बरवशा जिसू आमच्या दैरा जिसू आमच्या सर्वा जिसू जीवन देवाच्या पुता जिसू मनशा पुता जिसू मोहनाच्या पुता जिसू दाविदाच्या पुता जिसू नाझरेना जिसू वाट सत आनी जिविता जिसू सर्ग संसाराच्या राया
Ergani oglav tuka smia Jesu. Jesu bऱ्या गवळ्या. Ergani oglav tuka smia Jesu पास्कांचे शेळये. Ergani oglav tuka smia Jesu दुर्लभ सेरा. Ergani oglav tuka smia Jesu. Jesu अल्फा आणि ओमेगा. Ergani oglav tuka smia Jesu. Jesu Mariaच्या पुता. Ergani oglav tuka smia Jesu. Jesu मनुष्यकुळाच्या तारका. Ergani oglav tuka smia Jesu. Jesu संसाराचे बाचावी. Ergani oglav tuka smia Jesu. भावन आणि बहिणीनो, आमचो जेजू आमचो इश्ट जावन ह्या सक्रामेंतांत आम्हा हर एकल्या खातीर चिरडोन तो आसा. उंड्यार बीन तो आसा. ह्या उंड्यार आपले हात विस्तरून आम्हा हर एकल्यांक तो पळोवन आसा. आमच्या हर एकल्यांचे मागणे ताणें आयकलां. आमच्या हर एकल्यांचे कश्ट आमच्या जिवितांत नियाळ आमकां हर एकल्यांक सावकासाय ताणें फावो केल्या. चिंतूंक जायना तितलो अपरमीत मोग जेजून केला. नियाळूंक जायना तितलो अपरमीत कुरपा जेजून आमचे वर वतल्या. आम्हा हर एकल्यांक बेसांव आनी आशिर्वादांनी जेजून भरल्यांत. आज त्या जेजूक आमी हरकां पाठोवया गीत गावन. चिंतूंक ना देखूंक ना म्हळ्यार गीत गाता आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या खाजगी जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसामारा, आमच्या समाजांत, आमच्या कर्नाटका राज्यांत केल्लें सर्व बरेंपण जेजूतान आमकां मेळ्ळें. सर्व बरेंपण आमी नियाळया. खालसा मनान एक करून ताका आमी अर्गां पाठोवया. पान संको 61 उभी रावया. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना. असलो अपरमीत मोग. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना. असलो अपरमीत मोग. Jesuso अपरमीत मोग. Jesuso अपरमीत मोग. धरनासलो घडनासलो ओंसायेक मेळनासलो Jesuso अपरमीत मोग. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना. असली दया माया. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना. असली दया माया. जेजूची दया माया. जेजूची दया माया. धरनासली घडनासली ओंसायेक मेळनासली जेजूची दया माया. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना. असले शांत समाधान. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना. असले शांत समाधान. जेजूचे शांत समाधान. जेजूचे शांत समाधान. तरनासले घडनासले ओंसायेक मेळनासले जेजूचे शांत समाधान. सुटका सोडून चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना. असली सुटका सोडून. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना.
असली सुडका सोडवून जेसूची सुडका सोडवून जेसूची सुडका सोडवून गडनासले उसा एक मेळनासले जेसूची सुडका सोडवून जेसू अपरिमित मोल असली दयामया असली दयामया असले शांत समाधान असले शांत समाधान असली सुडका सोडवून असली सुडका सोडवून असली काळजान गोडसाण असली काळजान गोडसाण हालेलुया 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 Organ tu ca somian Jesu. Organ tu ca somian Jesu. Hoglap tu ca somian Jesu. Hoglap tu ca somian Jesu. Stuti tu ca somian Jesu. Stuti tu ca somian Jesu. Yesuve stotra. Yesuve stotra. Yesuve stotra. Yesuve stotra. Yesuve stotra. Yesuve stotra. Yesuve ಆರಾಧನೆ. Yesuve ಆರಾಧನೆ. Yesuve ಆರಾಧನೆ. Yesuve ಆರಾಧನೆ. Yesuve ಆರಾಧನೆ. Yesuve ಆರಾಧನೆ. Yesuve ಮಹಿಮೆ. Yesuve ಮಹಿಮೆ. Yesuve ಮಹಿಮೆ. Yesuve ಮಹಿಮೆ. Hallelujah. 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 भावांनी बहिणीनं दया करून बसया. मोगाळ भावांनी बहिणीनं आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जिसून हर एका घडये म्हणले बरी आमकां राखून व्हेला. जावं आमच्या दिसपट्ट्या आमी काम करतना जावं आमचें कुटुंबा जिवीत आमी जियेतना जावं आमचो दिसपट्टो वावर आमी करतना जावं पुरो आमच्या जिवितांत वारें वादळ उडतना कश्टां आकांतां सांपडतना एका रितीची निरासपण बेजार आमच्या जिवितांत उपजातना जेजूचो हात सदांच आमचे वयर आसा. केदींच आमकां सांडून घालचो ना. जेजू ह्या संवसाराक आयलो आमकां राखूंक आमकां सांबाळूंक आमकां देवाची वाट दाखोवंक सबारपोटी आमच्या जिवितांत जेजूक आमी अर्घां पाठोवंक स्तुती करूंक आमी विस्तारल्या. जिवन जेजूचेर बरोवसो दवरूंक आमी फाटीं सरल्या. सर्व संतोष आसतना सर्व बरेंपणां आसतना आमची जिवीत सुखा संतोशाचें जातना आमकां जेजूचेर बरोवसो दवरूंक कितेंच कश्ट पडना जाल्यार अनवरां अडचणी आमच्या जिवितांत येतना आमच्या जिवितांत पयलें खाली जावचें म्हळ्यार पयलें आमी सुकोन पडचें म्हळ्यार जेजूचेर बरोवसो दवरूंक तो बरोवसो म्हणलो आमचे तान पयस येता. शुभवार्तेन साबार दाखले आसात मोगाचे न्हू. जावं रक्तस्रावाची स्त्री जावं साबार कुर्डे साबार थोंटे साबार पिडेस्त जेजू लागीं आयिल्ले जावन आसात. एका भावार्थान ते आयिल्ले विश्वासान ते आयिल्ले जीवन जेजूचेर बरोवसो दवरून आयिल्ले. सोमी म्हाका घून करतलो म्हाका आपटतलो तसो दोगलो आपटल्यार पुरो हांव घून जातलो. कितें सक्कर तशें मुखार हांवें मागल्यार तें म्हाका तो दितलो म्हळ्यार बरोवशान ते आयिल्ले जावन आसात. आसे आमी साबार फुटी आमच्या जिवितांत आमच्या पातका वरवीं कुर्डे जावं पुरो थोंटे जावं पुरो पिडेस्त जावं पुरो ह्या साबार फुटी आमच्या जिवितांत ह्या घडये कश्टांचे पिड्यान आमी कश्टांत जावं पुरो आसी बरोवसो दवरून आमी हांगा आयल्या मोगाचे न्हू. जेजू म्हाका आपटता ताका आपटल्यार हांवें पुरो म्हजी पिडा शिडा घूण जाता म्हजे कश्ट आकांत पयस वेतात. सक्रामेंताची मुखामळ पळयल्यार पुरो म्हणजे तोंडार उजवाड पडसळटलो. भावान आनी भयणीनो त्याच बरोवशान आमी साबार दिसांत हांव
आमच्या क्रिस्तांवांचेर येवचे त्या दगदोनी आनी कश्टांत हांव सुटका मेळचे खातीर बरो सरकार आमकां येवन दी म्हूण आमी मागल्लें. जेसून आमकां दिलां. हालेलुया, 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 हालेलुया. बरे फुडारी जेजू मुखांतर आमकां विंसून आयल्यात. न्ही जाय की जेजूक आमी स्तुती पाठोवची, अर्गां पाठोवचें भोव गरजेचें मोगाचें न्हू. आमच्या दक्षिण भारतांत ह्या आमच्या मंगळुरांत तितले कश्ट ना जाल्यार साबार कडेन साबार क्रिस्तांवांचे कश्ट होवन आसात. भारतांत साबार कडेन हल्ले जावन आसात, क्रिस्तांवांचेर दगदोनी जावन आसा. आज प्रत्येक सावन जेजूक आमी अर्गां पाठोवन परत परत आम्हा क्रिस्तांवांक जेजूक समर्पण दिया मोगाचें न्हू. जेजूक आमचे तावन जायचे किसेक ताच्या वाटेन आमी चलाचे, ताणें दिल्ल्या त्या शिकोवण्या प्रकार आमची जिणी आमी जियेचे. ते आमी केल्यार खंडीत जावन जेजू आमचे हर एक कश्ट निवरायतलो. आज प्रत्येक सावन जेजूची स्तुती आमी करया. पयल्यान पयलें बरो सरकार आमकां दिल्ल्याक प्रत्येक सावन त्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर आमी मागया. जेजूक आमी अर्गां पाठयता आसतना तांणी आपणा आदीन आशिल्ल्या सर लोकांक बऱ्या रितीन पळोवचे खातीर भेदभाव नासतना, कसलेंच धर्माचे कसलेंच उलय नासतना हर एकल्यांक मनशापणार पळोवचें बरें मन त्या राजकीय फुडाऱ्यांक मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. मागया आमी प्रत्येक सावन आम्हा हर एकल्या क्रिस्तांवां खातीर कशें शीस जेजू मेल्या उपरांत कश्टान भियोन ते आशिल्ले, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांकां भेटलो, पवित्र आत्मो तांचे वयर देवलो. तशीच धैर्यान जेजूची स्वार्थ परगट करूंक लागले आनी तांच्या मुखान साबार असर्यां जालीं आनी साबार रितीन जेजूक साक्ष दिवंक ते पावले. त्याच प्रकार आमी मोगाच्यान प्रत्येक सावन जेजूक आमी अर्गां पाठोवया. कित्याक आमच्या जिवितांत ती असर्यां जाल्यांत, विस्मितां जाल्यांत, मागल्या मागानांतलें जेजून आमकां दिलांस. कित्याक जेजूच म्हणटा तुवें मागच्या पयलें कितें तुका जाय तें हांव जाणा आनी तें तुका मेळटलें. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें गीत गाता आसतना आमच्या दिसपडते जिवितांत जेजून केल्लें हर एक बरेंपण आमी नियाळया. खालसा मना उक्ती करून ताका आमी स्तुती पाठोवया. तो नासतना आमचें जिवीत कितेंच न्ही. तो आसल्या मात आमच्या जिवितांत सर तिचें बरेंपण सूख संतोश आमकां लाभता. जेजूक आमी व्हरतो जागो आमच्या जिवितांत दिया, आमच्या काळजांत व्हरतो जागो ताका दिया. संवसारी वस्तूंक न्ही, संवसारी सर अधिकाराक न्ही, बगार जेजूक आमी तो जागो दिवया. कदाळ जेजूक आमी जागो दिता, तो आमच्या काळजांत रावतलो, आमचे हर एक कश्ट तो निवरायतलो, आमी मागलें तो दितलो, आमकां बेसांवांनी तो भरतलो. त्या जेजूचेर फातींनी दवरून ताका परत परत अर्गां पाठोवन ताणें केलें सर आमच्या जिवितांत केलें सर बरेंपण नियाळन ताका स्तुती करया. चिन्येच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गयानी. चिन्येच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गयानी. एक सुरो हांव न्हय सोमिया सामुचे थंय ताचे संगी आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. एक सुरो हांव न्हय सोमिया सामुचे थंय ताचे संगी आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. चिन्येच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गयानी. चिन्येच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गयानी.
असो उसवो हात मोजेरासा तिसरा ताचे संगी असताना कसली उठून माकाना सौम्यासो उसवो हात मोजेरासा तिसरा ताचे संगी असताना कसली मिरान माकाना चिनीच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गायनांनी चिनीच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गायनांनी ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या जेजूक सांवर गान स्तुती होगळाप तो जावन आसा आमच्या दिसपरत्या जिवितान आमकां राय आमचो बापय आमचो इश्ट आमचो सर्वस्व जेजूक स्विकार करनातल्या वेळार तांचें जिवीत आमी पळयलें अधिकाराक ते लाभ जाल्ले संवसारी वस्तूंक ते लाभ जाल्ले केदाळा जेजूक पुनर्जीवन जाल्यार जेजू स्विकार करतात सगळें आपलें जिवीत तांकां जेजूक समर्पण दितात असोऱ्यान जिवितांत उब जातात जेजू म्हणटा कोण म्हजे सांगात आसा कोण म्हजी उतरां पाळटा कोण म्हजे उपादेश पाळटा कोण म्हजो मोग करता तांकां हांव एकसुरो सांडचो ना पवित्र आत्म्याक हांव धाडटलो तो पाराक्लीत खंडीत सावन हांव नातल्या वेळार बाप नातल्या वेळार तुमचो पारत करतलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू ह्या संवसार येताना केवळ आपले मिसाव करूंक तो येवना बागार पवित्र तीन दादीचे मिसाव तो करूंक आयिल्लो हांव बाप आनी आत्मो सांगाता वावुरता आमच्या सांगाता मेळिल्ल्या त्या बळान तुमी असर्या अजापां करूंक साध्य मोगाच्यान उबे रावया पवित्र आत्म्याची मजत आमच्या मदगांत आमी मागया कशें शिसां वयर देवलो तो पवित्र आत्मो शिसांक जेजू तें परतूंक तांकां कुमोक केली गी नाना भाशेनी उलोवंक शिसांक धैर्य त्या पवित्र आत्म्यान दिलें गी
पिडेस्तांक गुण करूंक कोट्या आत्म्यांक मनशां धांवनक तशें सांग त्या पवित्र आत्म्यान बोवाळ दिलांगी अस्तो सुपवित्र आत्मा आमचे वयर देवून दी आम्हा हर एकल्यांचेर तो देवून आम्हा हर एकल्यांक अभिषेक करून दी आमच्या जिवितांत सत नितीन सोलोंक आमकां तो कृपा दिवन दी आमच्या जिवितांत आयिल्ले हर एक कश्ट निरासपण वारें वादळ पिडा शिडा सुटसुडान तें सोसूंक आनी धैर्यान तें फूड करूंक आमकां तो कृपा दिवन दी म्हूण आमी मागया पवित्र आत्मा आमचे वयर देवून दी ताची फळां आमचे वयर देवून दी पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमचेर फांकून दी आमकां हर एकल्यांक तो अभिषेक करून दी म्हणून प्रत्येक सोनी गीत गाता आसतना आमी मागया पान संको 91 पेज नंबर मुझे तैंची पवित्र आत्म्या मुझे तैंची पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मुझे तैंची मुझे तैंची मुझे तैंची मुझे तैंची मोन मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर मौन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मूळ कर काळीज मुझे कालते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीज मुझे कळते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीज मुझे कलते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीज मुझे कळते कर जीवित मुझे बोळे कर मुझे तैंची पवित्र आत्म्या मुझे तैंची पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मुझे तैंची मुझे तैंची मुझे तैंची मुझे तैंची जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या 4 अध्यायी 13व्या वाक्यातावन 26वें वाक्य जेजून जाप दिली हे उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान कितेंच तान येवचो ना हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सस्तेक जिविताक उमाळून वळटलें आनी स्त्री ताचे लागीं म्हणाली सायबा दी म्हाका हें उदक तवळ म्हाका थान लागचें ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकय पडचें ना जेजून तिका म्हळें वोस तुज्या घोवाक आपोवन हाडून ये तिणें जाप दिवन म्हळें म्हाका घोव ना जेजू तिका म्हणालो तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें येदोळसो तुका 5 घोव जाले आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्ही स्त्रियेन ताका म्हळें सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें आमचे पुर्वज येस दोंगरार देवाक आराधन करतले पूण तुमी जुदेव ताका जेरुजलेमान मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात जेजून तिका म्हळें म्हजें उतार सतमान बाये ह्या दोंगराक जावं जेरुजलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो तुमी नेणां आशिल्ल्यांक आराधन करतात पूण आमी जाल्यार जाणां आशिल्ल्याक आराधन करता कारण सोडून येवची जुदेव लोकांतावन पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो
तो येवनी जाला म्हळ्यारी समा असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आज आमकां हर एकल्यांक वर्तो संतोश जावन आसा. कित्याक फाटल्या लगभग एका वर्सा तावन सबार क्रिस्तांव भाव भयणींनी एक बरो आमकां आमचो धर्म परगट करूंक आनी आमचो धर्म आचरण करूंक अडखळ हाडिनातलो तसलो एक बळादीक सरकार येसय म्हणून जायत्या जाणांनी मागिल्लें. तुमकां उडास आसूंक पुरो 2008 विस्वेंत इगर्जांचेर हल्लो जाल्लो आनी थवळ लोकांनी धिम्यांनी पडून मागिल्लें. आनी थवळ आमी पळयलें जाल्यार मुखल्या चुनावणांत 2013 चुनावणांत भोवमतेन एक जात्यातीत सरकार आयलो. आनी फाटल्या थोड्या तेंपा वयलें धार्मीक स्वातंत्र्य म्हणलें एक कानून हाडलें. आनी एक कानून हाडटा आसतना जायत्या लोकांनी मुस्त कडेन आराधन जाल्लें, मुस्त कडेन प्रतिभटन जाल्लें, मुस्त कडेन मागणें जाल्लें. आनी लोकांनी मागलें आनी परत मोगाचें ह्या चुनावणांत एका पार्टीन वागदान दिल्लें, जर तर आमी अधिकाराक आयल्या जाल्यार असलें कानून आमी रद्द करता म्हणून वागदान दिल्लें पक्षच परत अधिकाराक आयलो. हांव हें कित्याक आज तुमच्या मुखार सांगता म्हळ्यार मागण्याक बोळ आसा, मागण्याक बोळ आसा. मुस्तमुटी हांव आनी तूं कंगाल जाता. परच्या पोटी तसलें कानून येता म्हणटा आसतना मुस्त कडेन प्रतिभटन जालें, मुस्त कडेन मागणें केलें आनी आमचो लोक म्हणालो कितें आमी इतलें मागल्यार कित्याक देवान आमकां आयकोंक ना. पूण देव खंडीत आयकोसो देव आनी ताणें मागणें आयकोन असलें कानून आयलें जाल्यारय रद्द करचो तसलो सरकार परत ताणें ह्या राज्य मठार ताणें दिला. एक उदाहरण तुमच्या मुखार आज दवरलें. कित्याक म्हळ्यार आज आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा. स्वामी जेसू म्हणटा हांव तुमकां आत्म्याचे सकत, असले आत्म्याचे सकत दितालो गे. तुमच्या काळजांनी आत्म्याची सकत झरी बरी वळटली. आनी पयत पुस्तकांत आयच्या वचपांत 2 संगती सर्वेस्पोर स्वामी जेसू म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार दवरता. पयल्यान पयलें बोगसाण्याच्या विशयांत मागण्या करता आसतना पयल्यान पयलें बोगसाणें आमी जोडच्या विशयांत थंयसर उल्लेख करता. आनी थंयसर पयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार स्वामी जेसू म्हणटा त्या स्त्रियेक आपण जिविताचें सस्तेक झर जावन आसचें उमाळचें उदक दिता म्हणटा आसतना ती स्त्री म्हणटा म्हाका असलें उदक दी. आनी स्वामी जेसू म्हणटा तुज्या घोवाक आपोवन हाड. ताणें कांय सांगूंक ना तूं हें पता केलें थल हें पता केलें, कांय सांगूंक ना. एक सरळ विचार ताणें मुखार दवरलें, तुज्या घोवाक हाड. आनी तक्षण ती म्हणाली, ती कितें जाप दिता, ती म्हणटा म्हाका घोव म्हणून घोव ना म्हणून जेजून तिणें जाप दिवन म्हळें म्हाका घोव ना, म्हाका घोव ना. आनी तक्षण जेजू म्हणटा वय आतां जो कोण आसा तुजो 500 जावन आसा. आनी खंयगी जेजून एक संगत थंयसर मुखार दवरली, जिविताची झर दिवंक हांव तयार आसा. आनी ह्या जिविताच्या झरीक येयसय जाल्यार पयल्यान पयलें पातकाचें बोगसाणें मुस्त गरजेचें. दुसरें स्वामी जेजू आयच्या उल्लेखांत आयच्या वचपांत थंयसर म्हणटा खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन कसो वेळ येतलो आनी तो येवनी जाला म्हळ्यार सोमा असले आराधक बापाक जाय. आनी पयत पुस्तकांत स्पश्ट तरान स्वामी जेसू म्हणटा देव जावन असो आत्मो देखून ताका आराधन करताले न्ही आत्मान आनी सतान ताका आराधन करीत. म्हळ्यार मागणें जें कितें आव्हान तूं करता कितें वंठांनी ह्या रक्ता मसान करता
असले मागणे न्ही सर्वेस्पर देवान मुझे तावन आनी तुजे तावन अपेक्षुंचे मुझे तावन आनी तुजे तावन अपेक्षुंचे मागणे जावन आसा आत्म्या थावन म्हणजे पवित्रत्व आमचे ते एकवटन आनी त्या आत्म्या थावन आत्म्याक मागले सर्वेस्पर देव आयक खाता म्हणलें सर्वेस्पर देव आयच्या दिसाच्या ह्या वचपान आमकां सांगता. हे प्रत्येक तरेन आज गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आनी थोड्या दिसांनी पेंतेकोस्ताचें परब आमी आचरण करता आनी पेंतेकोस्ताचें परब आचरण करतना आमच्या तकलेंत एकच थंयसर कसो उजो वयर देंवून आयलो तशें आमचेर वयर आतां देवाचें सकत देवाचें म्हणलें चिंताप सामान्य जावन हर एकल्यान थंय वळटा. पूण हांगासर आयच्या वचपान आमी पळयता सोमी जेजू भायर थावन वळोवन येवच्या वयर थावन वळोवन येवच्या त्या सक्तेची की सड त्या उजारुपी वळोवन येवच्या सक्तेची सड सोमी जेजू उलयता आमच्या काळजान भितर तावन झरी उमळच्या विशयांत सोमी जेजू उल्लेख करनासा. तर ह्या विशयांत आमी थोडो वेळ काळजान तावन आत्मीक झर वळच्या विशयांत हांवान तूं थोडो वेळ मोगाचो ह्या विशयांत ध्यान करतलें. हांव पयल्यान पयलें सोमी जेजू आज म्हाका तुका उलो दिता फातकाचें बोगसाणें मेळोन आत्म्याच्या सक्तेन हांवें तुवें भरच्या बसत. त्या देखून धर्मदूत्या कृत्यांत 2 अध्यायांत 37 आनी 38 वाक्य म्हणटा हीं उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदल्ले बरीं जालीं आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं ताणें अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करीसय. तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली फाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचें बोगसाणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचें नवी पवित्र स्नान घेवं तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. आनी कितें सांगता मोगाचें सांब पेद्रू म्हणटा इतलेंच तुवें करीत आसलें पातके जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो पातकाचें बोगसाणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचें नवी पवित्र स्नान घेवं. आनी हे पातके जिणी बदलचें या मोन बदलचें म्हळ्यार कितें थंयसर 4 संगती आटापून आसात 4 संगती आटापून आसात. पयल्यान पयलें आमची मोत आनी काळीज परिवर्तन जावंक जाय. आमकां सुटका सोडून मेळची सर्वेस्परा देवान सोडणं मनशां द्वारे या वस्तूं द्वारे न्ही बगार देवा वरवीं म्हणलें एक दृढ पातयणी मुजे तें आनी तुजें तें आसचें मनस्थिती मुजे तें आनी तुजें तें उपजोवंक जाय. सायकोलॉजिकली आमचें तें एक चिंताप उपजोवंक जाय की खंयचेंय जावचें सर्वेस्परा देवान मात्र आमकां सुटका दिवंक साध्य सर्वेस्परा देवाक 8 दीस फुडल्या वेळार मात्र आमी करूंक साध्य. तुमी जर तर फाटल्या वर्सांचें राजकीय चरित्रांत तुमी जर तर पळयलें जाल्यार आमच्या राज्य सरकारचें चरित्र पळयलें जाल्यार हांवें सांगलें उडलो 2008 इगर्जेक पतर मारल्या कुडलें लोकांनी हाक बोक मारली धिंबी घाली मागणें केलें आनी निरंतर मागणें केलें. सरकार दुसरो आयलो. दुसरे वटेन सकाळां न्हिदोन पडलीं. दुसरे वटेन सकाळां आराम आसा पुरा बरें जाता तोंदरे ना आमचें जिवन म्हळें. आनी सरकार कसो आयलो तुमी जाणात म्हळ्यार 2018च्या चुनावण्यांत परत नवें कानून येता आसतना परत लोक म्हणालो ना ना आमी मागा जाय दिमयांनी पडून मागा जाय सबार लोकांनी मागणें करूंक सुरू केलें. आनी परत कशें फलितांश आयलें हांव तूं जाणाव. त्या देखून मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या प्रयत्ना वरवीं जावचें न्ही. हांवें आनी तुवें मनशा वयर दवरल्या भरवोशा वरवीं न्ही बगार मागणें सर्वेस्परा देवाच्या सक्ते वरवीं हर एक बदलावण ह्या समाजांत घडचीत आसली जावन आसा. दुसरें जेजूच्या व्यक्तित्वतय बुडोवन ताजो पाटलाव आमी करचो. बोगसाणें जोडचें म्हळ्यार येदोळ सोम्या हांव मनशा फाटल्यान गेलो अधिकारा फाटल्यान गेलो दुडवा फाटल्यान गेलो संगती फाटल्यान गेलो विचारधारा फाटल्यान गेलो या प्रकृती फाटल्यान गेलो पूण ना सोम्या सगळ्याचो सृश्टीकर्ता जावन आसो. सोम्यान जेजू तूं जावन आसाय आनी तुज्या व्यक्तित्वतय आसतावन हांव एक बरी जिणी जिवंक तुज्या व्यक्तित्वतय हांव एकवटतां आनी तुज्या उतरांक हांव पाटलाव करता म्हणलें एक निर्धार घेवचो मोगाचें न्हू. तिसरें जावन आसा आमच्या फातकांचें आमी बोगसाणें मागचें.
बातकांचें बोक्साणें मागचें जावंक पुरो खूब सारा द्वारी जावंक पुरो आमच्या काळजांत रोडोनो आमी मागल्या वेळार सर्वेस्पर देव असलें मागणें म्हज्यान तुका बोगसूंक ताणें बोगसिता मोगाच्या न्हू. सो तें जावन आसा दुसऱ्यांकय आमी बोगसूंक जाय, दुसऱ्यांकय आमी बोगसूंक जाय. केवळ हांवें बोगसाणें मागल्यार पावना, बगार म्हाका दुखयल्ल्यांक आमी तांकांय बोगसूंक जाय. त्या देखून 6 मातेवाच्या 6व्या अध्यायांत 4थ्या वाक्यांत स्वामी जेजू म्हणटा, जर तुमी हेरांक तांचे गुन्हे हांव बोगसिता तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्हे हांव तुमकां बोगशितलो, पूण हेरांक तुमी बोगशिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमकां बोगसूंचो ना. त्या देखून बोगसाणें म्हळ्यार 4 संगती आटापून आसात. ह्यो 4 संगती केदाळा हांवान तो आमच्या जिवितांत अन्वय करूंक पळयता गे. थवळ म्हजें आनी तुजें मागणें सर्वेस्पर देव आयकता मोगाच्या न्हू. आनी त्या देखून इसाया प्रवादीच्या 59 अध्यायान पयलें आनी दुसरें वाक्य म्हणटा, पळया सर्वेस्पराचो हात ठार आण करूंक सकना म्हणून तितलो मोठो न्ही, ताचे कान आयकूंक सकनात म्हणून तितले बरें न्ही. बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळेचार जाला. तुमच्या पातकांनी तांचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना. त्या देखून हांवें आनी तुवें उडास दवरूंक जाय. पयल्यान पयलें पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकपणा खातीर आव्हान तूं मागता आसतना पेंतेकोस्ता दिसाक आमी लागीं जावन येता आसतना उडास दवरया. पयल्यान पयलें हांवें तुवें आमच्या बोगसाणें मागोवंक जाय, बोगसाणें दिवंक जाय, आमचें मानसांतर जावंक जाय आनी सोम्यान जिजो त्या व्यक्तित्वा लागीं त्या व्यक्तींतय आमी संपूर्ण तरान एक जावन जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी ती जावन आसा आमचें मोत नितळ करचें, अंतरंग शुद्धी करचें आनी कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल दोनी लेवलार आमी नितळ जावंक पळोवचें आनी ह्या मुखांतर सर्वेस्परा देवाक आमी मुखार आमी लागीं जाता. आत्म्याचे सकत आमचें तें वळोवंक शकता. आतां ह्या आत्म्याचे सकत वळोवंक शकता आसतना, पळयत आत्म्याचे सकत वळोवंक शकता आसतना सवाल उपजाता, कितें जाता, खालें जाता. पळयत आत्म्याची सकत भितर एंट्री मारता, आमी बोगसाणें सुरू करता, बोगसाणें दिता, देवाचें सगळें म्हूण आमी निर्धार करता आनी थंयसर आमी जियेवंक सुरू करता आसतना थंयसर एक झुजू आमचे भितर एक प्रारंभ जाता मोगाच्या न्हू. त्या देखून घालात सांग पावलो घालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 17th वाक्यातून अशें म्हणटा, कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर ते विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षिता तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. रक्त मासातावन उपजाता तीं कृत्यां स्पश्ट वळखूं येत, व्यभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपण, बोंब्याबुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनभेद, थंड. आनी हे असले गूण मनशा रक्त सैमान आसता आसतना ह्या रक्त सैमाचे गुण एका तराचे आसात. आत्म्याचे चिंता पत्तो दुसरें आनी थंयसर मोगाचें न्हू हें परिवर्तन जावंक मोतीचें आनी काळजाचें परिवर्तन जावन जेजूचो पटलाव करीत जाल्यार हें आमकां करूंक जायना. आतां आमी सांगिल्लें जावन आसा, व्यभिचार जावंक करो, अनिश्कळ जावन करो, पोसडेपण, बोंब्याबुजा, माट मंत्र, दुस्मान सगळें कांय करूंक जाता आसतना आनी थंयसर प्रारंभ जाता एका तराचें झूज. आनी त्या देखून आत्म्याचें सकत भितर वळटा, आमचे भितर वळोन आसा आनी भितर तावन येवचें आमचे भितरलीं तीं बोगणां थंयसर एक महान झूज चलोवन आसा. आनी हे झुजा वयर कोण निरंतर झूज जालो न्हू जैतवन जाता की तो सोलो मुखली मेटां काडूंक शकता. त्या देखून 6 मातेवाच्या 11व्या अध्यायांत 12व्या वाक्यान जिसून सांगिल्लें उतरां भारी अर्थभरीत जावन आसात. जेजू म्हणटा, स्नान जाता जुवांव आयिल्ल्या काळांत हांव आज पर्यान सर्गीच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान तें स्वादन करूंक पळयतात. जुलूम करनासात, फोर्सार
झूज म्हणून म्हणल्या बरें आमी भितर वचोंक जाय मोगाच्यान. सुलाभेचे विचार न्ही. कित्याक आमी मनशा सैमान एका न्ही एका विचाराचेर आमकां ओडण्यो आसात. जावंक पुरो आमचें तर कुटां म्हणलें बरें एक ओडणी थोड्यांक आसूंक पुरो. जावंक पुरो थोड्यांक हेका हुद्द्याची ओडणी आसूंक पुरो. जावंक पुरो आर्थीक समृद्धी पटल्यानंतर दोवचे तसले ओडण्यो जावंक पुरो. जावंक पुरो व्यभिचार ह्या फटकीरपणाचे जावंक पुरो. चिंते एका मनशाक अनैतीक संबंध आसा आनी असलो मनीस बरें कुमसार जाता, आपलें मोन बदलयता आनी बरें तरान जिणी जिवंक आशेता. आनी आशेत आसतना पळयतात म्हणजे सकत भितर येता. भितर येत आसतना सकत ते पळयतात म्हणजे सकत जागरण जावन मनशां तें आसलें पळय जागरण जाता आसतना ताका ही आशा अनैतीक संबंधाची कुशलायकाय सोडूंक मस्त कश्ट जाता. मस्त म्हळ्यार मस्त कश्ट जाता त्या मनशाक. कित्याक ताणें येद्दोळ वरेक ताचो संतोश भोगून आसलो, आतां तो संतोश ना. मस्त मनशाक साबार संगतींनी संतोश दिवचें फातकी सैंबात येयल्या वरवीं. आनी त्या फातकी सैंबातावन भायर येत आसतना आत्म्याच्या सक्तीन भरता आसतना निरंतर भिरांकूळ झूज मोगाच्यान चलोवन आसा. असलें झूज चलिल्ल्या वेळार मात्र आमी हंता हंतार नितळ जावंक शकता. मनशा जिवितांत अंतस्करणाच्या भितर भितर येत आसतना स्वामी जेजू आयच्या दिसा आयच्या उतरांत कितें म्हणटा, तुज्या काळजांत हांव जिविताच्यो सरी वळटल्यो. म्हळ्यार भायर थावन न्ही भितर थावन वळटात. भितर थावन वळाचें जाल्यार आमी भितर वचोंक जाय. भितर येत आसतना आमचे थंय असलीं सैमाचीं पथकां, आमचे थंय असले सैमीक गूण ताचे वयर झुजोन मेठांनी आमी वचचे. कशें म्हळ्यार बँकाक इन्स्टॉलमेंट पयशे घालना आमचे डेपॉझीट फुल्ल चड जातात आनी एक बळादीक आमी ग्रेस जाता गे. तशेंच आमच्या जिवितांत हे निरंतर आत्म्याच्या झुजांत आमी जिखून चड आनी चड आमी बळादीक जावंक शकता. आनी बळादीक जायचे जाल्यार आमकां जाय मोगाच्यान मागण्याची गरज. मागण्या विणे खंयचेंच करूंक जायना. त्या देखून सुम्यान जेजून सांगलें, पयलें सांगलें तुजो घोव कोण खंय आसा आपोवन हाडणे म्हूण. दुसरें सांगलें आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक जाय, मागणें करूंक जाय. मागणें कशें करचें म्हणलें आमकां सवाल. लुकाच्या 11व्या अध्यायांत 13व्या वाक्यांत स्वामी जेजू म्हणटा अशें स्पश्ट तरान थंयसर पळयत आत्म्याच्या विशयांत थंय उल्लेख करून म्हणटा, खोटें जावन आसुनूय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणा तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मा दिना जायत. मागणें जाय माप आसा. पवित्र आत्म्यान ती माप आसा. चड आनी चड आत्म्याचे सकत वळो इल्लोसो जाल्यारय उदकाचे जर वळटा तो मोठो जावन एकदम मोठें जावन उदक वळोवंक शकता. तें एझेकियेल प्रवादीच्या 47व्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर एक बारीक जर सुरू जावची. एझेकियेल प्रवादीच्या 47व्या अध्यायांत पळयलें जाल्यार एक बारीक जर सुरू जाता आनी ती येत आसतना रुंद जाता. पयलें पांयाच्या गांठीवर एक पावता, ताजे उपरांत दोंपरा पर्यंत पावता मुखार येता आसतना, आनी तितके वयर मुखार येता आसतना पेंकडां मिसर पावता, ताज्या उपरांत गळ्या मिसर पावता. ताजे पावूंक जावं म्हळ्यार ती सकत कितें हांव तो पळयतात म्हणजे सकत म्हणटा हांव कितलें तूं भितर येताय तितलें बळादीक जावन येता. आनी त्या खातीर हांवें तें उडास दवरूंक जाय मोगाच्यान. पवित्र पुस्तक सांगता तुवें मागणें करी जाय आनी मागणें करता आसतना कितल्या चड मापान चड आनी चड मापान पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर वळोवंक शकता. आनी ही कशी आमी मागणें कशें करता. जावंक पुरो आमच्या वैयक्तीक मागणें, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबा सवे आमी मागणें करता, जावंक पुरो समुदाय सांगता हांगासर आमी जमात मेळ्ळ्या, या मिसाक आमी इगर्जेन मेळटा, या खंयसर आमी सांगाता मेळटा आनी थंयसर आमी सांगातपणान आमी मागणें करता. आतां मागणें करता आसतना कितें म्हूण आमचें मागणें म्हळ्यार एक्चुली कशें जावन चलता. मागणें म्हळ्यार हांवें तुवें संपूर्ण तरान शरणागत जेजूक जावचें. सर्वेस्पराक सांगचें हांव कांयच न्ही सोमिया, सगळें तुजेंच, म्हजें तावन म्हाका कितेंय करूंक जायना, हांव कांय ना, सगळें तुजेंच. हांव अस्कत
तूं बळादीक हांव पत्की तूं मुस्तो बरो आनी परिशुद्ध हांव खंयच मुजेर ना असाध्य जावन तुजे सरशेन आयलां सोम्या म्हणून हांवें आनी तुवें आयिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू थंयसर सर्वेस्पराची सकत वळोवंक शकता. मागणे सोर इतलो सोगी एका हंताक आमी पावतांग आनी सांगता गी मुजे तर खंय जायना सम्या म्हजी खुशी न्ही सर्वेस्परा तुजी खुशी जावं. जिवितान म्हज्या कितें घडटा सुरूच्या हंतांनी म्हाका तें जाय हें जाय म्हणून आमी सकाळां मागता. पूण खेदाळा हांव आनी तूं मागण्यांत डीपर लेवलाक येता हांव थवळ आमी म्हणूंक शकता सोमिया म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी ह्या संवसारान जावं. म्हज्या जिवितांत संपूर्णपणी हांव तुका शरणागत जाता. आनी अशें जायचें जाल्यार 3 संगती आमकां गरजेच्यो. अशें जायचें जाल्यार मागणें फळादीकपणी करीचें जाल्यार 3 संगती आमकां गरजेच्यो. त्यो ना जाल्यार मागणें वोंटांनी आमी करूंक शकतले हांव लांब मागणें आमी करूंक शकतले हांव बैपाट तरान आमी करूंक शकतले हांव ह्या घंटे कटल्यान बसून करूंक शकतले हांव पूण फळादीक मागणें करूंक कश्ट मोगाचें न्हू. 3 भोव अमोलीक संगती जावन आसात. पयल्यान पयलें आमचे थंय मोग बरोवंक जाय आनी मोगा द्वारी आमी मागोवंक जाय. दुसरें जावन आसा आमचे थंय खालतेपण आसूंक जाय आनी खालतेपणा द्वारी आमी मागोवंक जाय. तिसरें जावन आसा टोटल निर्लिप्तपण. टोटल निर्लिप्तपण खंयचें म्हळ्यार आनी सडाव जावन मनशांक कितें आसता एका तराचें एटॅचमेंट आसता. एटॅचमेंट म्हणटा आमी कितें म्हणटा बांदपास म्हणटा या आमी ताका एका संगतीक आमी 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 होंदून म्हणल्यार बरें आसता. जावंक पुरो व्यक्ती थंय जावंक पुरो संगती थंय जावंक पुरो विचारांत थंय हांव आनी तूं एटॅच्ड जावन आसता. त्या संगतीक केदळ म्हणसर आमी तांतू एटॅच जावन आसता. थवळ म्हणसर म्हाका तुका मागणें करूंक जायना. कित्याक जायना आमची मोत पुरा तांदून तूं जाताकी जायना जालें केदाळा जायना कित्याक जावना आनकी कित्याक जावना कित्याक आयकोना कित्याक जावना सगळी मोत तांदून तूं मागणें कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना. मागणें करीचें जाल्यार कितें जायचें टोटल निर्लिप्तपण म्हळ्यार कितेंय जावं दिसो मिया हर एक तुवें करचें म्हज्या बऱ्याक तूं करतलें म्हणली पातयणी म्हाका आसा. हांवें करचें हर एक म्हजो आत्मो ह्या संवसाराक न्ही ह्या म्हजो आत्मो देव म्हणल्यार आत्म्यात एकवटोन ताची खुशी आनी ह्या आत्म्याची खुशी आत्म्यातान आत्म्याक म्हळ्यार टोटल मोगान टोटल खालतेपणान तूं सर्वशक्त हांव अशक्त म्हणून आनी संपूर्णपणी निर्लिप्तपणी हांव सर्वेस्परा देवा लागीं जर तर आमी मागता मोगाचें न्हू तेदाळा म्हणटा पळयत पुस्तक म्हजे थंय आनी तुजे थंय आत्म्याची झर वळोवंक शकता. आनी ही आत्म्याची झर खंयसर पुरा पावता थंयसर पिडा गूण जाता थंयसर बरेंपण घडटा थंयसर दुखां पुसून वेतात कश्ट निवारतात समाधान वळटा आशिर्वादी जाता. मुखल्या जमातेर साध्य आसल्यार आमी ह्या 3 संगती विशयन मोग खालतेपण आनी निर्लिप्तपण हें कशें आमी जोडचें म्हणल्या विशयन आमी ध्यान करतले. पूण आयच्या दिसा इतलें मात्र आमी आनी तुवें उडास दवरचें. सोम्या जेजूच्या त्या सांजवावन 4थ्या अध्यायांत थंयसर दिल्ल्या समार्यकाराच्या स्त्रियेच्या त्या संदेशांत इतलेंच उडास दवरचें. फातकाचें बोगसाणें आत्म्यातावन आत्म्याक मागचें आनी थंय जावन थवळ म्हज्यान तुज्या काळजातावन आत्मीक पळयत आत्म्याच्यो झरी वळटल्यो आनी ह्या झरयेचो अनुभव आमी पेंतेकोस्त दिसा अनुभव जावंक आस्तावनूच मोगाचें न्हू आमी तयार रावया. आमीन. Let us surrender to the Lord with all our might, with all our heart, with all our soul. Let us thank the Lord for a new government which the Lord has given unto us. Let us thank the Lord for all the favors that the Lord has performed. Let us lift up our hands right now and thank the Lord for giving a secular government, a government which understands the feelings of our community. Let us surrender all the leaders who have been elected in this new government and all the members who are elected in the assembly. Let us pray that the spirit of the wisdom, spirit of counsel, and spirit of knowledge may come upon all the members.
Let us pray that the Holy Spirit may guide them in each step. Let us also surrender our community mightily unto the Lord, that the Holy Spirit may give wisdom to our leaders, that the Holy Spirit may bring unity among all the communities, that the Holy Spirit may strengthen our community. Let us pray right now that the mighty Holy Spirit may come upon this land, and the Spirit of the Lord may come upon each person mightily, enlightening the hearts and the minds, removing all kinds of darkness, filling each person with the mighty holy presence of God, granting the grace and setting every individual free from all kinds of bondages, all kinds of blockages. May the Holy Spirit today work wonders. May the Holy Spirit work miracles in our state. May the Lord fill each individual. May the Lord enlighten and guard all the person. Hallelujah, hallelujah. Let us thank the Lord mightily for all the things He has done. સકળો બિરવ્યાને સંતોષાન સમયાક તળિયો પેટનું અભિનંદન કર્યા અર્ગા દેવ્યા પાણ સંકો 59 પેજ નંબર 59. ताळ्यो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासून सोनानी दोलन गायता उल्हासान ताळ्यो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासून आणि दोलन गायता उल्हासान हालेलुया 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 तुझी परसा आम्ही इस्रायेला बोरी तुका सडमोगाची तुझी परसा आम्ही इस्रायेला बोरी तुका सडमोगाची अस्कत आम्ही तरी सौम्या तुझे संगी बळवंतानी ओटी अस्कत आम्ही तरी सौम्या तुझे संगी बळवंतानी वरती ओडा मोगान तुवे आमकां राखलाय सौम्या बेगिना अनवारांते ओडा मोगान तुवे आमकां राखलाय सौम्या बेगिना अनवारांते तुझे महिमे गितां आमची काळजां मोना सदांच गावोंदी ताळयो पेटून ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासून हसून आणि दोलोन गायता उल्हासान ताळयो ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासून हसून आणि दोलोन गायता उल्हासान भक्तीन तुझे उचित पेटोन हजार वती तुका मी मान करता भक्तीन तुझे उचित पेटोन हजार वती तुका मान करता विस्मितांती तुझी
नियाळ दिसाणी राती स्तुती तुझी गायता विस्मितांती तुझी नियाळ दिसाणी राती स्तुती तुझी गायता मोघण तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णन कळसाम चिंगावोंती मोघण तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णन कळसाम चिंगावोंती दैविक तुझो प्रकाश सर्गिताव सर्वांचे सदा सफाकावून दे ताळ्यो पेटून देवा ताळे आमचे मेळून हासून नासून आणि दोलो गायता उल्हासा ताळ्यो पेटून ताळ्यो पेटून देवा ताळे आमचे मेळून हासून नासून आणि दोलो गायता उल्हासा हालेलुया 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 Mighty Jesus, Lord, we come to you. We surrender our minds and our hearts unto you. We surrender our feelings unto you. Lord Jesus, touch our lives right now mightily. Jesus, we surrender our mind. We surrender every worry in our minds. We surrender every thought that is coming to our mind. Bless it, Lord. Change every negative thought. Lord, help us to be aligned to your will. Lord Jesus, we surrender our hearts. We surrender our bodies and our soul unto you. Right now, let there be a supernatural transformation. Lord, you have said, you are the life in abundance. Jesus, we pray that in our life, in every area, in everything that we do today, through your will, help us to receive a life in abundance. Every kind of debt in our life, every kind of worry in our life, every kind of stagnation in our life, every kind of delay in our life, every kind of attack in our life, we surrender it to you and bring it to your divine feet. Jesus, we pray that you may touch our life right now mightily, that you may transform our life mightily. Jesus, especially we surrender all our relationships unto you. We surrender everything that we own unto you. Right now, Jesus, transform everything that is there. Jesus, we surrender all the people who are unfriendly unto us. Jesus, when you blessed the Israelites and they asked the Egyptians gave them everything, Lord. Today we surrender every kind of situation, every kind of problem which is not yielding, which is a block in the lives of people. We surrender it to you. Today, every person who is withholding the favor, may they give the favor. Every person who is withholding the blessing, may they give the blessing. Every person who is causing the problem, let them have a transformation of the heart. Jesus, we come to you right now. We pray for a special anointing today, that your Holy Spirit may come upon these people mightily, that your Holy Spirit may lead and fill each person, everyone to the brim. Lord, I pray right now, mighty Holy Spirit may come, mighty transformative Spirit may come, fill the lives of people, bless each person, touch each person's soul. Right now, may the power of God
come in each person's life mightily. May the Spirit of God change each thing. Lord Jesus, as you led your apostles, the Word of God says, the Spirit of the Lord took the disciples to different places. Today we surrender and yield to your Spirit. Take us to the right places. Fill us with your wisdom. Fill us with your knowledge, that we may be established by your grace, that we may be established by your divine counsel. Lord, we surrender right now. Fill each person. Hara hala hara bashir gala 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 bashili ala gala gala mashi gala 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 hara bashala bal gala 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 mashiria gala 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 hara bashiria hala basiria gala 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 bashiria gala 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 bal gala gala hala bal shiria bal gala 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 bal gala shala gala 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 mana gala gala shigri. జయతు జయ క్రీస్తా 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 ನಿಮ್ಮ ನಾಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಅಭಯಕಾದಾರ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಅಭಯಕಾದಾರ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ದೀಪವು ಬಾಳಿಗಾದಾರ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ದೀಪವು ಬಾಳಿಗಾದಾರ 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 ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 The Lord is showing that He is touching many people right now. The Spirit of the Lord is flowing like a river. The Lord is telling, ask what you seek and I will transform your life. I see few individuals being touched by the fire of the Holy Spirit right now. I see businesses being transformed. The Lord is showing specially an individual who has a loan, maybe a student loan. The Lord is showing that He is granting this person a grace to repay it. The Lord is blessing this person. The Lord is also telling, come with your weaknesses unto me, and I will fill you with the new wine, and I will fill you with my anointing and wisdom to change your circumstances. The Lord is blessing each person right now. The Lord is also delivering different people from different kinds of flu and diseases. The Lord is right now strengthening and guiding individuals to go in the right path. Jesus, we surrender right now unto you. Fill each person with your divine blessing. Fill each person with your divine guidance. May your Holy Spirit come right now. Transform our minds, transform our hearts, that we may be in union with you. Jesus, we surrender every aspect of our life. Right now, may your touch come in our life. Transform, renew, and rebuild every area of our life, Jesus.
We surrender it to you. In Jesus' name we pray. Amen. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या सर्वांच्या जिवितांत जाल्लें सर बरेंपण आमी नियाळ्ळें. देवाक आमी अर्घां दिलीं. पळयतात म्हणजे सकत आमच्या जिवितांत आयिल्ली. ते सक्तीन आमी सर बरें करूंक शकल्या. एखादी उर्ब आमच्या जिवितांत उपसली. हांव बरें जाता, म्हजें कुटुंब बरें जाता, म्हज्या कुटुंबांत सुख संतोश समाधान उपसता. म्हज्या जिवितांत असली ल्हान ल्हान सुखी भोगसूंक म्हाका, हेरांक भोगसूंक म्हाका साथ जाता. म्हजे थंय पिडा चिडा जेजू घूण करता. विनवण्याची मागणी जेजू मुखार हांवें दवरली. ह्या घडये मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी एक सुरणी जेजू आमचे सांगात आसा, बाप आमचे सांगात आसा, पवित्र आत्म्याची सकत आमचे सांगात आसा. एक सुरें जेजून आमकां सांडूना. स रितींनी बरेंपण आमच्या जिवितांत तो करून सायला. ह्या घडये मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र सक्रामेंता मुखार आसतना प्रत्येक जावन जेजूक आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया. जिणेंत कश्ट अनवरां पिडा शिडा समस्या उदेतना आमी कंगाल जाता. आमचे संगी कोणूच ना म्हणलें एक बोगाप आमकां भोगता. पूण आमी भागी कित्याक जेजून सांगलां, कोणीय तुका सांडल्यार हांव सांडचोना. तुज्या आवयच्या की तुज्या बापायच्या की तुज्या मोगाच्या मनशांच्या की चड हांव तुजो मोग करतलो. केदळ आमी आमच्या निराशेंत आमच्या आकांतांत जेजूक उलो मारता मोगाचे न्हू. खंडीत सावणी तो आमकां सवाब दितलो. आज ह्या घडये कशें जेजू आपोस्ताला संगता रावलो गी, कशें जेजू आपोस्तालान ते पवित्र आत्म्याक देवूंक एक कारण जालो गी, कशें जेजूच्या काळार साबार पिडेस्तांक एक गुणपणाची सकत मेळ्ळी गी. आज ती सकत आमकां हर एकल्यांक मेळोन दी म्हूण आमी मागया. जावं आमी पिडेंत आसतना, जावं आमी अनवरान समटतना, जावं आमच्या जिवितांत एक सुरपण भोगतना, जावं आमी निराशे जातना, आमचे थंय उदंडमापण बावडता आसा तो बावडता कश्टां वेळेर दांडळतना, दूख सोसूंक आमकां मेळटना, हर एका कश्टांत आमी समटतना, समस्येक आमी बली जातना, जिणेंत सलवता म्हणल्यार बोगाप आमच्या जिवितांत उपसतना, रिणांत आमी बुडतना, अर्थीक समस्या हर एकल्यांक दोसतना, कुटुंबांत शांती समाधान नास जातना, घरांनी बांदूंक आमकां कश्ट मारतना, आमच्या जिवितांत कितलेंय बरें केल्यार अप्रचार जातना, आमकां बरें करतना वायट आयकूंक मेळटना, दुसऱ्याची उतरां उलोवंक या आयकूंक मेळटना, आमी साबार पटीन जेजूक सांडून पातकांत समटतना, दिसभर ग्रास आमकां जोडूंक कश्ट मारतना, मोगाच्यांनी आमकां सांडटना, उतार प्रायाक लागून आमी एका कोनशाक पडटना, प्राया निमती आमकां आमचे कुटुंबादारां एक सुरे सोडटना, साबार पटी आमच्या जिवितांत हेरांक आमी वोजें जातना, वायट संवयांक समटतना, जेजू आमच्या संगता राव म्हूण आमी मागया मोगाचे न्हू. हे घडीभर मावन रावन
आमचे सर्व कष्ट जेजूक आमी सांगया. वय खंडीत सावणी देवाच्या कृपेन आमच्या मागण्यान आनी जेजूच्या आदारान आमकां एक बरो नवो सरकार मेळ्ळा. बरे फुडारी उब जाल्यात, चुनायत जाल्यात. आज प्रत्येक सान आमी उडास दवरया त्या फुडाऱ्यां खातीर मागोंक मोगाळ भावन आनी भयणीनो. सदांच आमचे वयर कश्ट आमच्या क्रिस्तांव विशांत खोटें उलोवचें सदांच आमकां आयकोंक मेळटलें. दुरसोनी आमकां आयकोंक मेळटली. खंडीत सावणी आज जेजून आमच्या जिवितांत संतोष दिला. जेजून आमच्या जिवितांत असले कश्ट पयस केल्यात. जेजून आमकां सर्वांक ताच्या वेंगेन धरला. तर तसो जेजू आज आमकां आपटून दी मोगाचें न्हू. भावन आनी भयणीनो, उडास आमी दवरया. केन्ना शीस बियान तरतरून धरणीक शेवटाले तेन्ना जेजून तांकां आपडलें. आज जायतीं कुटुंबां प्रत्येक जावन दुबळिकायेन, अर्थीक अडचणेन, कुटुंबांत नासमाधानेन, वायट सवयान, आमाल पियेवण्यान, अन्याय अनितीन, विविध कारणाक लागून धरणीक शेवटल्यांत. आज आमी मागया जेजू कडेन कशें जेजून साबारांक आपटून ह्या साबारांनी जेजूक आपटून ताचे तान गुणपणाचे सकत आपणायले गे तसो जेजू आज त्याला कुटुंबाक आपटून दी. ताच्या मोगाचो स्पर्श त्या कुटुंबांत जावन दी. त्या कुटुंबांत असलें नासमाधान पयस वचून दी. अर्थीक अडचणी पयस वचून दी. सर बरेंपण जावन दी म्हणून आमी मागया आमी प्रत्येक जावन भावन आनी भयणीनो. जेजूचो पाटलाव करून आयिल्ल्या साबारांक जेजून आजापांक करून दाखयली. साबारांची भूक ताणें थांबयली. आज समाजींत आमी दिश्ट घाली तर साबार जण एका कुशीन खान जेवण मुस्तागे शिकाप नासतना कश्टां तर अनेक कुशीन अत्मीक खानाक देवाच्या उतरां खातीर साबार सण लालेवन आसात. ह्या घडये प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी चुनायत जाल्ले राजकीय मुखेल्यांक प्रत्येक जावन आमी मागया तांकांय वचू जेजू दैवीक स्पर्शान बरोवन दी. लोकांची गरज समजून त्या गरजांक पावोंक तसले धार्मीक मुखेली प्रत्येक जावन तांच्या थंय तें बरें म्हूण येवन दी म्हूण आमी मागया. मोखाळ भावन आनी भयणीनो, मागया आमी आमच्या वैयक्तीक जिविताक प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आसले समस्ये, कश्ट, दुख, निराशा सर भोगलेल्या वेळार आमी भावार्था विरोध सवालां उसार नासतना बागार भावार्थान सोलोवंक तसो जेजू आमकां प्रेरीत करून दी म्हणून आमी मागया. तसो जेजू आमकां हर एकल्यांक तुज्या स्पर्शान भरून दी. आमचें तें कितें उणेपण आसा तें जेजू पयस करून दी. संतोष समाधान आमच्या जिवितांत रुथा करून दी म्हणून आमी मागया. जेजू आमी हर एकल्यांची मागणी आयकता. तर भावन आनी भयणीनो, सगळो आमचें जिवीत जेजूक समर्पण दिवया. कितें सकट जेजून आमकां दिलां बरेंपण, बरें खाण, बरें जेवण, बरें कुटुंब सर्व जेजूक आमी समर्पण दिवया. कितें सकट आमचे थंय ना आमी आशेता थंय जेजूच्या पांयां तळ आमी दवरया. खंडीत सावणी एक ना एक रितीन आमकां तो बेसांव आनी आशिर्वादांनी भरतलो. तर सगळें जिवीत जेजूक समर्पण एक गीत आमी गावया. सगळो जेजू समर्पिता कुशीन सर हांव अपसिता. सदांच मोग ताचेर पावची ताचेर थंय हांव जियेता. सर्व संदिता, सर्व संदिता, सर्व
समर्पिता सगळंच चिसू Soglos Jesu समर्पिता सोम्या माकास Namakas Haudita मोगान सकते Mogan Maka Sakti Tumbur Maka Tumbur आशीर्वाद Ashirvad Moche Lovon सर्व संगीता संदीता सर्व संगीता संदीता Soglos Maka सर्वंदारा हम समर्पिता हम समर्पिता हम समर्पिता भाव आणि बहिणीनो दिंबेर आमी पडया सृष्टी रसुल्लो खळोक नासलो सृष्टीन तो उसवाट फांकेल्लो बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून ते नेनांत म्हणून हर एकल्यांक बक्षांची उतरां पासून बक्षांनी पातकांची बक्षांनी दिल्लो जेजू आमकां आशिर्वाद दिवंक मुखार आयला थिंबेर पडोन सृश्टांक प्रणाम करून ताचे आशिर्वाद घेवया कुसल्या जेजूचें सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूचें पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें आशिर्वाद पडोवन दी हांगा जमलेल्या आम्हा हर एकल्यांचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आमच्या युवक युवतींचेर आमच्या मोगाच्या मनशांचेर आमच्या इश्टांचेर आमच्या घरांनी हॉस्पिटलांनी पिड्यान कश्टांच्या हर एका भाव भयणीचेर जेजूचे आशिर्वाद पडोवन दी प्रत्येक जावन चुनायत जाल्ल्या राजकीय फुडाऱ्यांचेर ह्या कर्नाटका राज्याचेर आम्हा क्रिस्तांव लोकांचेर जेजूक आनी चड उतरेगूंक ताचें उतर आनी चड आयकूंक आम्हा हर एकल्यांक एक उर्बा लाभून दी आमी हर एकलीं जेजूचीं भुरगीं जावंक ताचें शिस्त जावन ताच्या उतरां प्रकार चलचें एक बरें मन आमकां मेळोवन दी म्हूण ह्या आशिर्वादाच्या वेळार आमी मागया इथ्या बोडा Sacramenta Sastam naman koruya Purvira Rupa Bodla Novyo iti adarya Samon vicha askatvishvya Bavartache Moldivya Sashe Bapa Kashe Sputa Ullasani Stutisa Podvi Mahima Sasna Sasna Ikastalyan Harsita Tuka Dugain Spiritan Sama